प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 10वा विसवूर वोड 24 ते 33 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्सेस 24 to 33। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपले गुरु परोस शीस आनी आपले दोनया परोस चाकोर व्हरतलूय। शीस आपले गुरु सारको आनी चाकोर आपले दोनया सारको जावंक पुरो। घराच्या दोनयांक बेलझुबूल म्हणला जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्या वन ओदीक कितें म्हणची ना? कोणाक भिवचें? त्या पासत कितेंच दापलेलें आसा तें उक्तें जायनासतना उरचें ना, आनी लिपलेलें आसा तें कळोन आसतना उरचें ना देखून ताका भियेनाका। हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आनी कानांत फुटफुटलेले तुमी आयकलां तें पातसार थावन पुरगोड करात। कुडीचो जीव काडटात पूण जीव प्राणाचो नाश करूंक जायना तांकां भियेनाका। पूण एमकोडांत कूड आनी जीव प्राणाचो एकाच फाराक नाश करूंक शक्ती आसा ताका ओदीक भियात। एका आसारियोनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाचे हुकुमे विरेत भूंय पडना। तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसा, म्हणटच तुमी भियेनाकात। शेरकांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हरती। क्रिस्ताक मानून घेवप वो नाकारप। ह्या पासत कोणी म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तुमकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो। पूण मनशां हुजीर कोणी म्हाका ओळखून घेना जातीत तर ताका स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेवचो ना। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी आयज ह्या 32 आनी 33 वडीर आमचो नियाळ करुया। जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा ह्या पासत कोणूय म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो। पूण मनशां हुजीर कोणूय म्हाका ओळखून घेना जातीत तर तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेवचो ना। भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां ह्या 32 आनी 33 वडींक कितें सांगूंक सोदता? भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, जेन्ना आमी इगर्जेक वेता, आमी भावार्थी बरोबर आमी मागणी करता, आमी तिचो आमचे मागणी करता व्हडल्यान आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी ओळखूंक सोदता। पूण जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या लोकां मदें आमी आसता, जेन्ना आमी कसल्या दोबाज्याक वेता, थंयसर क्रिस्तांव ना, थंयसर दुसऱ्या धर्माचे लोक आहात, तेन्ना आमी खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हूण, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी अशें आमी चिंतांक गाय। आमची उतरां, आमच्यो कन्यो एका क्रिस्तांव भाशेन जातात गाय। आमी जेन्ना इगर्जेन आसा आमी दुसरे भाशेन आसता, जेन्ना आमी भावार्थी बरोबर दुसऱ्या क्रिस्तांव बरोबर आमी दुसरे भाशेन आसता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या लोकां मदें आसा आमी दुसरे भाशेन जियेता। म्हणटच जेजू म्हणटा ह्या पासत कोणूय म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो। भाव भयणीनो, आमी समजता की आमी क्रिस्तांव फकत आमी इगर्जेक वेता म्हणून, आमी क्रिस्तांव कित्याक आमी नातालांची परब करता म्हणून, आमी क्रिस्तांव कित्याक आमी निमाणो सुकरार करता म्हणून, आमी क्रिस्तांव म्हणून कित्याक आमी कॉलेजमाच्या वेळार आमी उपास करता, आमी नॉन वेज खायना म्हणून। पूण भाव भयणीनो, कोण जावन आसा खरो क्रिस्तांव, खरो भावार्थी जावन आसा जो इगर्जेन, आपल्या कामाचेर, आपल्या बाजारान खंयसरूय आसूं तो आतां एक क्रिस्तांव म्हणून आतां जियेता। तो म्हणटा हांव आतां ह्या संवसाराच्या लोकां भशेन सोरो पियेतलो, सिगरेट पियेतलो, ड्रग्स घेतलो, बायलां बरोबर मोजा मारतलो, आनी जो लोक ह्या संवसाराचो जे भशेन जियेता तांचे भशेन हांव जिवंक पावचो ना। कित्याक भाव भयणीनो, हांव जाणो की हांव पाटलावदार म्हणून जेजूचो, हांव खरेपणी जेजूचो पाटलावदार म्हणून, जेजू म्हजो सोमियान देव म्हणून, जेजू म्हज्या सोबें जियेता म्हणून। म्हणटच भाव भयणीनो,
जेन्ना खरेपणी जेजू म्हजे भितर आसा आनी म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां, तेन्ना म्हज्या भाव भयणीनो आमी कितें करता? आमी स्वर्गार आसता आमच्या बापा हुजीर जेजू आमकां ओळखून घेता. पूण जेजू म्हणटा ताचे फुडें 33 वडीन, पूण मनशां हुजीर कोणूय म्हाका ओळखून घेना जाती तर तांकां स्वर्गार आसता म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेवचो ना. भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें? की जेजू आमकां ओळखोचो ना. जेन्ना तो जोडटेच्या दिसा येतलो तो म्हणटलो हांव तुका ओळखो पासून ना. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जेजून आमकां आपल्या स्वर्गीच्या बापा हुजीर ओळखून घेवपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आनी जेजूक आमी ओळखीना, मनशां हुजीर आमी ओळखीना, आमी खरेपणी ताज्या उतरां प्रमाणे चलना, खरेपणी पाटलावदार म्हणून आमी खिचोऱ्यो आसूं आमी जियेना, आमी आमकांच फटयता आनी जेजू आमकां ओळखना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आमकां ओळखना जाल्यार आमी फकत धर्म करता. आमकां एक दीस स्वर्ग राज्यान जेजू हुजीर थंयसर रावपाक मेळटलें काय? केन्नाच ना. देखून भाव भयणीनो, आयचे शेवटतमान आमकां आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे आमचें जिवीत जेजू फुडें उक्तें करपाक म्हूण सांगता. जेजू म्हणटा तुमी डोंग्या भाशेन जियेनाकात. जेन्ना तुमी इगर्जेन आहात वा तुमी मागण्यांनी आहात आपल्या घरा वा क्रिस्तांव बरोबर तुमी एके भाशेन जियेता, जेन्ना ऑन पावर्टी फुडें तुमी आहात, संवसाराच्या लोकां फुडें आहात, तुमी दाखोवंक सोदना तुमी क्रिस्तांव म्हणून, त्या लोकां भाशेन तांच्या ओन पास्ट आमी जियेता. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी खरेपणी देवाचें नांव पिड्यार करता. आमी खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी दाखयना. आनी ऑन पावर्टी कशे भाशेन देवाच्या राज्यान भितर सरतले, कशे भाशेन तांकां जेजू मेळटलो, कशे भाशेन तांकां कळोन येतलें की आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन न्हय, आनी कशे भाशेन आमच्यान तांचें तारण करूंक जातलें. कित्याक देवाक जाय सगल्यांचें तारण जावपाक, सगल्यांक जाय ताणें साल्वार करपाक, आनी तो आतां देवाचें उतर परगट करून येवचो ना. ताका जाय तुजी आनी म्हजी गरज. ताका जाय की आमी वचोन देवाचें उतर परगट करून थोड्या वेळार उतरांनी न्हय पूण आमच्या कोन्यांनी आनी आमच्या स्वभावान बी. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी जेजूक ओळखून घेवया, खिचोऱ्यो आसूं, आनी जेजू आमकां आपल्या स्वर्गीच्या बापा फुड्यान ओळखतलो. आमचो संबंद ताचे बरोबर घट जातलो. आमी दुसऱ्यांक आमची गोवायकी वरवीं तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक पावतले आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.